म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, सगळो दीस ऑफिसांत काम करन भोव पुरासणेन जडायाची मेटां घेवन घरा पावल्लो तरणाटो आनी म्हाका आज खाय नाका, न्हांवचें आनी न्हिदचें, जेवंकी नाका, खावंकी नाका म्हणून आलोचन करन आपल्या मोच्यांचे नाडे सुटयता म्हणटा आसतना ताका सैरीक जाल्ल्या चेडवाचें फोन आयलें. तरणाटो एकच जिवाळ्ळो. ताणें म्हळें, आमी सांजेर आयस्क्रीम खावंक या गी म्हणून. आनी ह्या एकाच उतरान ह्या तरणाट्याचें मन, काळीज, संतोश मोगाच्या उमाळ्यान भरून त्या दिसाची पुरासण गेली मात्र न्हय, एकाच मेटान तो आपल्या भावी पत्नी सरशीन वचून पावलो. संतोशाची बरी खबर अशीच. एम्माउसाच्या वाटेर आसल्या क्लेओफास आनी ताच्या सांगात्यांक जेजून भेटतना जाल्लो अनुभव अचाकी चड बळासो, गुंडायसो. शुक्रारा दीस सांजेर मरण पावल्लो जेजू रक्तान दाटलेलो आनी ताका निकेपिल्लो दुखान आज जिवन जाला म्हणली खबर आनी तोच मुखार मेळोवन ताच्या सांगाता चलोवन पवित्र पुस्तकाची उतरां तांकां समजोवन तांच्या सांगाता उंडो मोडून तांच्या मुखलो नपयस जाता आसतना तो संतोश केदो ओडलो जायजे. आनी ते वाटेची पुरासण लेखीन आसतना फाटीं जेरुसलेमाक गेले. 7 मैलां आनी परत 7 मैलां. आमी सोमयाक भेटा जायी, असलो अनुभव जोडी जायी आनी हो आमी हेरांक दी जायी. देवाचें उतर आयकून नियाळून सोमयान आमकां समजयतना आमचीं काळजां उजो पेटलेले बरी जाय जाय. आनी येवकरिस्त मोडटा आसतना त्या सोमयाक आमी खाता आसतना खरेंच आमी ताच्या सांगाता एक जाय जायी, एकवट जायी. आनी तिसऱ्यान आमी धांव जायी. आमचीं पावलां उर्बेस्त आनी मोगान पेटलेलीं जावन आमी धांव जायी जेरुसल्याक, आतांच्या काळाच्या जेरुसल्याक, म्हणजे इज्रायलांत असले जेरुसल्याक न्हय, बागार खंयसर सोम्याची वळख जाय, खंयसर निराशा आसा, भिरांत आसा, रडणें आसा, थंयसर आमी धांव जायी तांचे थंय नवो बरवसो घालूंक. देखून मिसांवाचो आयतार म्हळ्यार असलो अनुभव दिवचो आयतार, सोम्याची बरी खबर सांगचो आयतार. देखून केवल पयशे वट्ट करचे आनी दान दिवचें हें भोव गरजेचें खरें. तरी आमकां मेळिल्लो भावार्थ आमच्या मालगाड्यांनी दिल्लो तो आमी पाशार करी जाय. भारतांतल्या सर दियेसीजी पैकी दान दिवच्यांत आमी दुसऱ्या स्थानार आसा. तें आमचें उदारपण दाखयता, आमचें उपकारी मन दाखयता. तरी आमी कितल्या मट्टान सोम्याचो वांजेल हेरांक दिता, जेजूची वळख दिता, तितल्या चड मापान आमची पवित्र सभा वाडटली. मिसांवूच पवित्र सभेची घडावळ तयार करता. मिशन मेक्स द चर्च, चर्च डज द मिशन. देखून पवित्र सभेन मिसांव करीचे जाल्यार मिसांवूच आमकां एक नवें रूप दिवं दी आनी आमी मिसांवाचे शिस जावया, मिसांवाचे व्यक्ती जावया. हो मिसांवाचो आयतार खरेंच आमकां नव्या स्पिरितान, संतोशान बरोवन दी म्हणून त्याच पवित्र आत्म्या कडेन, तें सुरूचें चालन दिल्ल्या पवित्र आत्म्या कडेन मागया.